एक आम्ही गायन गाऊया. A8 देवाचे वेदी सोरी पान 4. A8 पेज 4. देवाचे वेदी सोरी आवेदा 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 कुशाबार सोदोस वाकानी दोल्या देवाचेर विश्वास करून हांवें तुजो उजवाड मोजेता तूं विश्वासी तुज्या ओची दोंगराची दोनी म्हाका देवाचे वेदी सोरी आवेदा 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 कुशाबार सोदोस म्हाका दिदोल्या आवेदा 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 देवाचेर विश्वास करून आवेदा आवेदा आवेदा. बापाचे अनेक पुताचे अनेक पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. म्हज्या भयणी भावानो, हे पवित्र कूट फावो ते परी समारंभूंक हे वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया. अनेक देवाचे काकलुतीक उलो मारून सांगातान म्हणुया. सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सत्सनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आयज आख्खी पवित्र सभा कार्मेल दोंगरावेले बागेवंत आंकवार मारया हाची परब करता. ह्याच्या मिसाचें इतिहास हांव भेटयता शॅरल मेंडीस हाका सासणीक थारोण मागूंक. तेच परी वाडदिसाचो मुयार आपल्या पासत मागूंक लायता वोयतिवा गॉन्साल्वीस, सिबल सिक्वेरा, क्लेमिला लॉपिस आनी मारिया फेर्नांडीस ही आमची देव संदेशकांत कॅटेकिस्ट. तेच परी व्हडलें बाटवान ह्या समुदायाच्या कुटुंबा पासत आमी मागतले. अनिता मेनेझीस, मारिया लुइजा फेर्नांडीस, रोजा फेर्नांडीस, एल्सी आल्मेडा, एफिस डिसोजा, ओलिंदा आल्मेडा, फ्लॉसी डिसोजा, मिगेल दे आल्मेडा, फ्रांसीस दे आल्मेडा आनी जुझे मारिया फेर्नांडीस. आयच्या दिसाक अनेक जायतीं जाणां आपलो वाडदीस समारंभतात. लग्नाचें वार्षिक वरस व हेर समारंभ करतात. तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया.
जायते जाणां हॉस्पिटलांत वो पिडेंत कश्टवतात तांच्या पासत मागुया. जायते जाणां आपल्या ऑपरेशना पासत वेचे आसात, टेस्ट करूंक वेचे आसात, ते सगळे बरे तरेन जावंक मागुया. देवान आपले काकुलतीन आमकां फावो तितलो पावस ह्या वर्साक दिवं म्हूण मागुया. आनी हे वेळार ओगेपणान तुमच्यो खासगी गरजो, तुमचीं देसावां देवाक सांगात. सर्वेस्परा वैभवी भाग्यवंत आंकवार मारयेचो आदार आमकां मेळूं अशें तिच्या माता खाल जेजू क्रिस्त खऱ्या दोंगरा थंय पावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजायास प्रवादेच्या पुस्तका वेले वाचप. प्रमाणीक मनशाचो रस्तो नीट. तूंच प्रमाणीक मनशाचो रस्तो नीट निवळ कोत्ताय. तुज्या निवाड्याच्या रस्त्यांचेर चलून सर्वेस्परा आमी तुका रावता. तुज्या नांवाक ओत्रेकता म्हजो ओत्मो. तुजो उगडास म्हज्या काळजाचो उल्हास. रातचो लेगून म्हजो ओत्मो तुका आशेता आनी म्हज्या वड्ड्यांत म्हजें कालीज तुका सोदीत आसा. तुजी न्हीद प्रितुमे वयर दिश्टी पडटली तेन्ना संवसारांतल्या मनशाक तुजें प्रमाणीकपण ओळखूंक मेळटलें. सर्वेस्परा तूं आमकां शांती दिताय आनी आमचीं कामां तूं शाती पावयताय. सर्वेस्परा आकांतांत आमी तुका सोदता. आमचे हाल उपद्रे तुजी खास्त आमकां. जशें पोरसूट जावच्या वेळार एक गोरबेस्त बायल कश्टवता आनी दुकानी बोब मारता, तशें सर्वेस्परा आमी तुजे मुखार जाल्या. आमी गोरबेस्त जाल्या आनी बालोंतराक पावलोले पोरी आमी कश्टवता. प्रितुमेक आमी तारुणाचो ओत्मो दिवंक ना देखून संवसारांत आनी मनीस जल्मूंक नात. तुजी मेलोली जिवंत जातली आनी तांची मोडी उठ्ठोली. सोगलीं तुमी धुलींत रावतल्यानो उठात आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडात, कित्याक तुजो दोव पोरजोळीत जाला आनी जमीन आपल्या कुसव्यांतली मोडी नव्यान जल्माक हाडटा. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें ओडपकार. आमचो जबाब जावन दी. स्वर्गार्थान प्रितुमेचेर सर्वेस्परान दयाल नदर घाली. सगळीं म्हणुया. स्वर्गार्थान प्रितुमेचेर सर्वेस्परान दयाल नदर घाली. पूण तूं सर्वेस्परा सासनाक तोखताय. युगाच्या युगाक तुजें नांव उत्ता. उठ आनी सियोन शाराची दया कर, कित्याक काकलूत करचो वेळ पावलो. होच तो वेळ, कारण तुज्या चाकरांक ताच्या चिऱ्यांचो उगडास पर्यान उमाळे हाडटा आनी ताचे धुलीचे लेगून चुचुरे दिसतात. जबाब. स्वर्गार्थान प्रितुमेचेर सर्वेस्परान दयाल नदर घाली. जेन्ना सर्वेस्पोर सियोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिश्टी पडटलो, तेन्ना राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भोक्ती कोत्तलीं आनी प्रितुमेचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलोल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो. तांच्या मागण्यांची बेपरवा कोचचो ना. जबाब. स्वर्गार्थान प्रितुमेचेर सर्वेस्परान दयाल नदर घाली. जल्मूंची आसा ते नवे पिंडके सर्वेस्पराची स्तुती करचे खातीर युगाच्या युगांत हे सगळे
बरयलोलें आसून दी. आपल्या उंच पवित्र ठिकाणांतान सर्वेस्परान ओडो घालो. स्वर्गार्थान प्रितुमेचेर ताणें दयाल नदर घाली. कैद्यांचें रुदन ताणें आयकलें आनी मरणाच्या फर्मोण पडलोल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब: स्वर्गार्थान प्रितुमेचेर सर्वेस्परान दयाल नदर घाली. उद्गाराक उबी रावया. कश्टतल्यानो तुमी, बार वायटोल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सोगलीं. हांव एकलोच सोगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या माथेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, सगळ्या मनशांक सुरक्षा जाय आसता. जेन्ना ल्हान भुरगीं ह्या संवसारांत जल्माक येतात तेन्ना तांचे वडील आवय बापूय तांचे सुरक्षे पासत सगळें करतात. आनी मोगाच्या इश्टानो, सुरक्षे पासत कितें गरजेचें? पयले सुवातेर रावोंक एक बरें घर. घरांत वण्टी आसत जाल्यार भायल्याच्यान कोण भितर येवंक शकना, आमकां ही सुरक्षा मेळटा. उपरांत घडयेक कितें खातोलें पितोलें त्या पासत वावराची गरज. वावरा उद्देशी आमकां पयशे मेळटात, त्या उद्देशी मागीर आमचें उदार पासून आमी करता. आनी उपरांत दुडू बी जाय ते जाल्या उपरांत आमी FD करता, जावं LIC पॉलिसी, इन्शुरन्स पॉलिसीज करता. आनी हे भाशेन ह्या संवसारांत जियेता आसतना कोण परी आमी सुरक्षीत रावचें तें मनीस जाणा. जाल्यार मोगाच्या इश्टानो, आत्मीक फायद्याक पडटलें आनी आत्मीक सुरक्षा आमकां मेळटली जाल्यार आमी कितें करचें? हाचो संदेश आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां म्हणटालो, कोश्ट सोंसतेल्यानो, वजाचे भार घेवन भोंवतेल्यानो म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां शांती समाधान करतलों. म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. मोगाच्या इश्टानो, जेन्ना ह्या संवसारांत आसतना ह्या संवसारी राटींनी आमी गुल्ल जाल्लीं आसतना, जावं दुसरी एक्सटर्नल सुरक्षा, कुडी वाटेन सुरक्षा आमी अणभवता आसतना वो ती घेवंक प्रयत्न करता आसतना खंयसर तरी आमकां देवान हो मोगान दिल्लो आत्मो ताचेर आमचो विसर पडटा. म्हणटच आमचो जो आत्मो आसा ताकाय एक सुरक्षा आसची म्हूण जेजूची आशा. आनी ह्या पासत तो आमकां एक इन्विटेशन दिता, एक आमंत्रण दिता, आपणाशी येयात, हांव तुमकां ही सुरक्षा फावो करतलों. तर मोगाच्या इश्टानो, आयच्या दिसाक जेन्ना आमी कार्म सायबिणीची परब पाळटा तेन्ना तिच्यांतल्यानूय देवाची सुरक्षा आमकां फावो जाता हें सोत आमी परगट करता. 16 जुलायाचेर 1249 1251 ह्या वर्साक सायमन स्टॉक म्हणलेलो एक भाग्यवंत मागणें करतालो. आनी हो मागणें करता आसतना सायबीण माय ताका दिश्टी पडटा. आनीक
आत्म्याच्या सुरक्षे पासत ती एक बेंतीन ताका दिता आनी हे बेंतिना उद्देशी आत्म्याची सुरक्षा करूंक आपयता. मोगाच्या इश्टानो, आमी जाणो की हे बेतीन घातल्या उपरांत आमकां एक आस्वासन जाता, एक एक्शनल सायन दॅट गॉड इज प्रेजंट विथ अस, गॉड्स प्रोटेक्शन इज ऑन अस. म्हणटच हे बेतीन आमकां एक खुणा जाता, देव आमच्या सांगाता आसा आनी देव आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हूण. तर मोगाच्या इश्टानो, ह्या बेतिना उद्देशी देव आमकांच न्हय, बगोर आमचोय आत्मो आमकां सांबाळटा. ह्या संवसारांत मोगाच्या इश्टानो आमी जियेता आसतना संवसारी राटींनी गुल जाल्ले आसतना कुडी वाटेन जे कितें सुरक्षा आसा ताचेर आमचें लक्ष वेता आनी तें आमकां कोणें सांगूंक ना, तें आमी करता. पूण आत्म्या वाटेन कितें काय, कारण जेन्ना ह्या संवसारांत आमी जियेता, संवसारांत ही सुरक्षा आसा ती कांय काळाची, ती मागीर पडटली, आमी ही सोडून वेतले. पूण आमकां भितर देवान दिल्लो आत्मो आसा, तो आत्म्याची सुरक्षा करूंक अदीक गरजेचें. ह्या पासत मोगाच्या इश्टान हांव 2 वस्तू आयज सुचयतलो. पयले सुवातेर बेतीन घालचें घोड्यान, कारण हाचे उद्देशी देव आमकां राखता आनी सांबाळटा हाचें आस्वासन आमकां जातलें. आनीक आमच्या आत्म्याचेर नदर पडटली आनी आत्म्या वाटेन कितें तरी आमी करूंक जाय हाचो उल्लेख आमच्या मनांत परत परत येतलो. आनीक दुसरे सुवातेर मागणें करचें, जावं तेर्साचें मागणें, कारण तें आमकां मारये उद्देशी मेळना. मारयेचो तीर्स आमी करता तेन्ना मारिया इज अ पावरफूल इंटरसेसर टू गॉड, सो ताचे उद्देशी आमच्या आत्म्याक बरेंपण फावो जातलें. तर मोगाच्या इश्टानो, ही वस्तू करूंक आयच्या दिसा कृपा आमकां मागून घेवया. बेटोन गायन गावया C3, आमची सगळी गुपीत चिंतना, पान 27, C3, पेज 27. आमची सगळी गुपीत चिंतना, आमची सगळी गर्दी दुकां, आमचे आमची काळजां, येशूका भेटून दर्या, तुझे बेटे बोरी सगळे, जावूं आमी घोड्याचे कुडके, तशे जावूं सोऱ्याचे देवे, हेच कोतकोतीत आमचे म्हज्या भयणी भावांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे बोवीत सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या दानाचेर तुजी दोयाड दिश्ट घाल आनी भावात्याची पवित्रतायेन वाडूंक ती आत्मीक पोसवण करून दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सभे आसूं. तुमची खाड जावं बारात. आमी ती सर्वेस्वरांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करून खावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कोड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं तुज्या शिम्म्यार नासलेल्या उदारपणान ताका ताच्या मूळ सोयम परतून दिलें. देखून सगळीं रचना आनंदान करतात तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा.
स्वर्गार एका थाळयेन तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सोबा. त्या खातीर सगळ्या देवदूतां सांगाती आमी सदांकाल संतोशान तुजी स्तुती गायता. सर्वेश्वर देव स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवा होसाना स्वर्गी सर्वेश्वराचे नावी येता तो सुभागी Hosanna, स्वर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. कोश्ट मरण सोसूंक तो आपकुशेन पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उकडासाक करात. बाबार्थाचो खूब सोम्या तुझे मरण आमी समोर आनी तू परत येसो तुझे पुनर्जीवन भरपूर करता. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची खाल्स पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती गायन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन तरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मारया देवाची माई सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन दोन दुतां आनी सोर्व खाणी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्या कडेन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान ओतरेकलोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज ओडती बोधवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशये प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एकूतर मातलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. R20 जेजू तुझें नांव पान 185 R20 पेज 185.
जेजू तुझे नाव बाबा निवडले ओढ्यान भोरगोटले आगीर उचारले जेजू तुझे नाव बाबा निवडले ओढ्यान भोरगोटले आगीर उचारले जेजू 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 साधू नाका जेजू 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 साधू नाका जेजू जेजू तुझे नाव रोगा बाबाचो कानून मारीचो सोदोस मोर्चाचो जेजू तुझे नाव रोगा बाबाचो कानून मारीचो सोदोस मोर्चाचो जेजू 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 साधू म्हाका जेजू 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 साधू म्हाका जेजू सगळे उबे राहूया. प्रार्थूया. सर्वेस्वरा, पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला. या पवित्र गुटान परतून परतून वांटो घेवन तुझें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडोव म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी स्वर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें सान मिगेलीक सामिगेल महाबडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. वेवसाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवंक म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या खुरा देवाचे पदवेन सयताना सगल्या खोट्या आत्म्यांक हेमखोणान लुटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक चलपतात. आमेन. आतां आमी ह्या बेंतीनाचेर देवाचो आशिर्वाद मागतले. देवा, तूं पवित्रतायेचो ओरंब आनी शेवट उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नव्यान जल्मल्ल्यांक क्रिस्ती जिणेचे बोरतेक आनी मोगाचे सोपुर्णायेक तूं आपयताय. पवित्र त्रित्वेच्या आनंदा खातीर बागेवंत आंकवार मारयेच्या मानाक हिंबेंतीन बोगतीन घेतल्यांक तुज्या सेवकांचेर दयेन दिश्ट घाल. अशें ती तुज्या पुता क्रिस्ता सारकी जावच्याक आनी ह्या जिणेची वाट चलून शेवटाक पावतोच देवा मातेच्या आंकवारेचे सासायेन तुज्या घरांत भितर सरूंक तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी स्वर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी ह्या बेंतीनाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जण एकल्यान एक एक बेतीन व्हरचें म्हूण मागता. सुबेज व्हरची न्हय. शेवटाचें गायन आमी गावुया. टी 30:7 नोमान नोमान मारी पान 219 T37 पेज 219.